सोडटले रे सोडटले आम्ही सगळे लोक एकठांय जाला एक डेव्हलपमेंट दिवपाक तुमकां सांगपा म्हणल्यार जमलेले आमचे सगळे मानेस्त आणि आदरणीय प्रेमानंद भाऊ इतके दीस प्रेमानंद भाऊचो हो इनडेफिनीट हंगर स्ट्रायक चालू आसा। ही बातमी फक्त सांकवाळेच्या गांवांत न्हय तर गोंयांत आणि आज ती नॅशनल लेवलाचेर पावल्या। समाजातल्या सगळ्या स्तरातले लोक ते जावं हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिम कास्ट जातीचे सगळे लोक राजकारणी एक्टिविस्ट बाकीचे सोशल वर्कर हे सगळे ह्या कारणाक लागून चिंतेस्त आसा। सगळ्यांक प्रेमानंद भाऊच्या आरोग्याची चिंता पडलेली आसा। हर तरेचे प्रयत्न जाले तांकां नाउमेद करप तांकां डिफेम करप तांकां फाटी ओडप ताचे बरोबर जे मनीस आसा तांकां फाटी काडपाचो आणि सरकाराचे हे सगळे प्रयत्न म्हाका दिसता प्रेमानंद भाऊंचो एक निडर जो निश्चय आशिल्लो आत्मविश्वास आशिल्लो ताचे मुखार हे सगळे फेल जाल्ले आसा आणि सगळे लोक तांचे बरोबर आसा। पयर आयताराकूय सगळे लोक हांगा आयले आणि अजूनही त्यांची फायट करपाची आज इच्छा आसा। आमकां सगळ्यांक तांच्या आरोग्याची चिंता आमकां सगळ्यांक फुडार कितें आसा हे पळोवपाक जाय। आज ह्या दिवाळीच्या पूर्वसंध्येक एक हो मोठो आमचो हिंदूचो सण सगळ्या समाजाचो सण ह्या दिवाळीच्या पूर्वसंध्येक जशी दिवाळी आमी कित्याक मनयतात भगवान श्री कृष्णान नरकासुराचो वध केलो आणि त्या दिसा ते आयले ती दिवाळी म्हणून मनयतात आणि आज प्रेमानंद नायक भाऊ ताणी हो जो एक भ्रष्टाचाराचो एक व्हडलो हो राक्षस जो तयार जाला ताका एका हातान स्वता मुखार येवन ते झगडल्यात आणि सगळ्या लोकांक ताणी बरोबर घेतला आणि जैत हे पयस ना। जैत म्हणल्यार कितें आजूच प्रोजेक्ट भायर पडलो हे जैत न्ही। आज जे लोक सगळे तांच्या बरोबर आसात अख्खे गोंयच्यान एक समाज भावना लोकांची भावना त्यांच्या बरोबर आसा आणि हो प्रश्न सगळ्याच्या तोंडार पावला। प्रेमानंद नायक हे सगळ्याच्या तोंडार हे नाव आसा ही तांची जैत आसा आणि ही दिवाळीची मोठी गिफ्ट म्हाका दिसता ही सगळी दिवाळीची मोठी गिफ्ट आमकां सगळ्यांक मेळ्ळ्या। आमकां सगळ्यांकूय दिवाळी मनोवपाक जाय पूण प्रेमानंद भाऊ ह्या स्थितीन आसतना आमकां दिवाळी मनोवपाची नाशिल्ली। आज मोठ्या प्रयत्नान म्हाका दिसता सगळ्या समाजातल्या लोकांनी सगळ्या लोकांनी आणि खास करून भंडारी समाजाच्या नेत्यांनी आणि लोकांनी तांकां रिक्वेस्ट केला सगळे धर्मगुरू जावं पुरोहित जावं देवळातले लोक जावं बाकीचे लिडर जावं राती सुद्धा काय लिडर हांगा आयले डेली लिडर येतात सगळे लोकांचे रिक्वेस्टाक मान दिवन ते आपले हे जे उपोषण आसा ते एक मुखार एक ते चलोवपाचे कशें चलोवपाचे ते आमी जाणात ते सगळे कळटलेत। पूण आमकां खूब बरें दिसता की प्रेमानंद भाऊनी आमची ही विनवणी मान्य केल्या आणि आपूण ह्या उपोषणात एक तात्पुरतो असो एक हे घेता आणि विसाव घेता आणि ही लढाई जी आसा ती तुम्ही आमी सगळ्यांनी लढोवपाची आसा हे उतर घेऊनच ते फाटी आज सरतले। आमकां आनंद आसा की तांच्या घरची दिवाळी मनयतले तांचे बरोबर आमी दिवाळी मनोवया पूण ती दिवाळी मनयतनाच हांगा हो लढो चालूच उरतलो तो कसो उरतलो ते बाकीचे लिडर सांगतले। पूण भंडारी समाजाच्या वतीन बाकीच्या सगळ्याच्या वतीन हांव एका पक्षाचो म्हणून हांगा येवना हांगा सगळे पक्षाचे लोक आसा सगळे तरेचे लोक आसा। प्रेमानंद भाऊ आमी तुमचे उपकारी आसात। तुम्ही ही लढाई जी केली जी मुखार हातान घेतली लोकांक एक उद्युक्त केलो ताजे वयल्यान म्हाका दिसता कितलेशेच जाणांक हे मोटिवेशन मेळ्ळा आणि कितलेशेच प्रेमानंद नायक आता ह्या फुडें हांगा दिसतले आणि ते दिसतले ते सरकाराच्या ते बंद दोळ्याक ते उगडे करून पळोवचे पडटले आणि ही लढाई चालू उरतली। हांव परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा। ही जी लोकशक्ती सगळे मुखार आयले तांचे रुपान हे जे मुखार आयले भगवान श्रीकृष्ण म्हणटा तशें म्हाका दिसता हीच आमकां ही लढाई जैतिवंत करपाक मदत करतली। परत एकदा धन्यवाद आणि खरेंच तांकां एक आमचो एक ज्येष्ठ असो मनीस एक आदरणीय नागरीक तांकां हांव प्रणाम करता की तांणी ही लढाई सुरू दवरली आणि लोकांक उद्युक्त केले आणि ताजे फुडें ही लढाई चलतली। पूण आमकां एक बरें दिसता की प्रेमानंद भाऊ आज आपल्या घरा दिवाळी मनोवपाक पावतलो। धन्यवाद। हांगा जमिल्ल्या सगळ्या लोकांक सगळ्या लिडरांक आनी आमच्या प्रेस भावांक तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा। एक ल्हानशा उल्यान एक मेसेज घातली
राती आमचो साऊथ गोवाचो MP येयलो, सकाळी येयलो आनी एक आश्वासन ताका बारीकशें दिलें तेणें आनी प्रेमानंदाक तेणें फोर्स केलो डिसिजन घेवपाक. प्रेमानंदाक हय म्हणलें आनी 10:30 आतां 11 जाली. हे रिजन तुमकां आयज कळपाक जाय कित्याक तो कसोच कोणाचेंच आयकनासलो. जायते MLA येयले, जायतो एक्टिविस्ट येयले, आमची प्रतिमा आसा, तारा मॅडम आसा, जायते एक्टिविस्ट मेल फिमेल सगळे गांवचो लोक येयलो, फादर येयले, कोणाकूच आयकना जालो. आनी आमकां खंय तरी राती आमी दिसले आनी आयजूय दिसले तुमची दिवाली येता आमच्या हिंदू भावांची आनी तेणें दिवाली मनवची बिकॉज दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लायट. तेज्या घरान काडूक घालून आमी दिवाली सेलिब्रेट करप हें आमकांय खंय तरी चुकलें. सो आमी ताका रिक्वेस्ट केलें, एक दिवालीचें निमित्त घेतलें आनी आमी ताका रिक्वेस्ट केलें की तुजी हेल्थ आमकां इम्पॉर्टंट. हे प्रोजेक्ट आमी सगळे गांवचो लोक तसो गोंयचो लोक समून एकठांय येवन आमी तुका आनी सॅक्रिफायस करपाक दिवपाना. आमी उपासूय करचे न्हू. आतां आमी कितें करया, डायरेक्ट फायट प्रोजेक्ट बंद जाले बगर आमी ती फायट बंद करची न्हू, कित्याक ताका खंय तरी अन्याय जातलो तेजेर आमी ही फायट बंद केली जाल्यार. सो जितले लोक आमचे बारा येयला, हांव आख्ख्या गोंयच्या तशेंच आख्ख्या वर्ल्डाच्या लोकांक आमकां जायतो सपोर्ट मेळटा थ्रू ऑनलायन फेसबूक जावं इंस्टाग्राम जावं कॉलिंग येता. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा मिडिया भावांक, तुमी आमची कवरेज पावयता म्हूण. पूण कवरेज पावयनूच जायना, एक्शन जावपा जाय. तशेंच हांव सगल्यांक एसेंब्लीन बसून आमचे MLA जायते उलयला, आमचो गांवचो MLA उलयला, ऑपोजिशन MLA उलयला. तुमकांय सांगता फायट बंद करनाकाय जे पर्यंत प्रेमानंदाक जस्टीस मेळना जाल्यार. आनी आमी सगळे एकठांय येवपा जाय, हो फायट आमी मुखार व्हरपा जाय, तेन्नाच आमच्या भावाक जस्टीस मेळटलो. आयज ताका 50% जस्टीस मेळ्ळा, 100% मेळ्ळो ना. सो हांव तुमकां अनेक फावटी विनंती करता, आमी ही फायट मुखार व्हरया आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्यांक. प्रेमानंद नायका असल्या मनशाक हंगर स्ट्रायकार वचपाक पडला. एक सिनियर सिटीजन प्लस हेल्थ इश्यू आसल्या असल्या मनशाक हंगर स्ट्रायकाक वचपाक पडला. हें एक सॅड स्टोरी. पूण जे आयज प्रेमानंदान तेजे एक डिसिजन घेतला ते हंगर स्ट्रायक ब्रेक करपाचें, विड्रॉ करपाचें, सो आमी वेलकम करतात. पूण जे हांव एकूच सांगूंक सोदतां, जे भुतानी प्रोजेक्टूय हो धाडावपाचो इम्पॉर्टंट, तेजे भाशेन तेजें हेल्थ आनी तेजी फॅमिली राखपाचें तेंय इम्पॉर्टंट. सो आमी विड्रॉ करता, खूब सपोर्ट करता. पूण एकूय सांगता, हांव एज अ गोंयकार हो MLA म्हणून हांव जर सपोर्ट फूल आसतलो असले प्रोजेक्ट सांकवाडल्या लोकां पासून देव बरें करूं म्हणटा प्रेमानंद नायकाक. कित्याक ताणें हे 10 दिसां भितर आख्ख्या गोंयच्या असलो इश्यू लोकांक एकठांय केले आनी हेजे परत वच न्हू, हेजे मुखार गोंयांत आनी खंय जायते आतां भिरांती येतली असले प्रोजेक्ट हाडपाकूय. सो प्रेमानंदाक हांव थँक्यू म्हणटा, तेजे फॅमिलीकूय थँक्यू म्हणटा. कित्याक गोंयकारा पासून गांवच्या पासून तुमी तुजे 10 दीस तुवें सॅक्रिफायस केलो. देव बरें करूं प्रेमानंद भाऊ. आतां हांव सांगपाक सोदतां, प्रमोद सावंताचें सरकार फेल जालें, 8 आमदार घेवन गेला, तरी पूण प्रमोद सावंत फेल जालो. 33 आमदार आसून सुद्दां एक सुद्दां आमदाराक काळीज ना प्रेमानंद नायका घेवन मेळपाक. बाबा रे तूं कित्याक बसला आनी प्रॉब्लम कितें म्हणून विचारपाक. आयज प्रमोद सावंताचें सरकार फेल जालें, मोविन गुदिनो पंचायत मिनिस्टर फेल जालो, तेचे पंचायती राखपाक. आयज मोविन गुदिनो कडल्यान आमी कांयच एक्सपेक्टेशन दवरपाक शकना तूं गोंयचे पंचायती राखतलो म्हणून. तुजें आमी रेजिग्नेशन मागता. प्रमोद सावंत तूं फेल जाल्लो आसा. आयज काळाची गरज आसा. एका क्रांतिकाराचो अपमान केलेलो आसा तूं, कित्याक तुजें सरकार आयज हांगासर येवंक ना. आयज हांगासर जे एक्टिविस्ट येयले, आमदार येयले, बाब आंतोन वास तुजें देव बरें करूं म्हणटा. ओक्रूज सिल्वा 4 फावटी हांगासर येयलो, तेका देव बरें करूं म्हणटा. कॅप्टन विरियटोक देव बरें करूं म्हणटा. गिरीश चोडणकर काल तूं हांगा येयलो आनी त्या आमदारांक आनी बाकीचे कोण तानावडेक आनी कोण CMांक जे मेली घातले, मेसेजीस केले, ते तुज्या ते इनिशिएटिव्हा खातीर तुका देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हें काम जेन्ना 3रो दीस जालो तेन्ना जावपाक जाय आसलेलें, पूण तें कालच्या दिसा जालें. सो जेणी हे प्रोटेस्टाक आदार दिला, एकान एक बारीकांतलो बारीक लोक जो प्रोटेस्टाक उबो रावलो. तुम्ही प्रोटेस्टाक उबे रावंक ना, तुम्ही गोंय राखपाक उबे रावले, तुम्ही पेडणे वचपाक उबे रावले, तुम्ही मांद्रे चोपडे, तुम्ही सांकवाळ, तुम्ही रेस मागूच राखपाक उबे रावले. आयज आमच्या सगळ्या गोंयकारां खातीर तुम्ही उबे रावले म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आयज काळाची गरज आसलेली आमचे एक्टिविस्टा बरोबर उबे रावन ह्या आंदोलनाक साथ दिवपाची. हांव ते क्रिस्तांव भावांचे देव करूं म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा, जेंच्यांनी प्रेमानंद नायकाक रेडी केलो उपोशणासून तूं उठ म्हणून, आमच्या हिंदू भावांची दिवाळी बरी जावपाक जाय म्हणून. हांव तुमकां सगळ्या क्रिस्तांवांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी लास्ट हांव आमच्या फादर बॉलमॅक्साक देव बरें करूं म्हणटा. पयर आयतारा तेणी सुद्दां बऱ्यांतल्या बऱ्या पद्दतीन ताका समजोवपाचो प्रयत्न केल्लो. अशें जर आमच्या गोंयांत लोक आसा आनी गोवान मेळोन जर आमी रावपाक शकता जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचे फेक हिंदुत्वाची आमकां गरज ना.
राष्ट्राचे हिंदू आम्ही. आणि तुका प्रणाम. तुमची प्रेमानंद बाब एक सरपंच तो सांकवाळचो ह्याच पंचायतीचो एक सरपंच तो आणि तो बाबरो 9 दीस हंगर स्ट्रायकार रावलो. दुसरें म्हणटा हांव सॅल्यूट तुका भाभी. कोणें तुजें नांव तुजें उल्लेख करूं ना. एक्चुअल हिरोईन तूं म्हणटा ती आमची उज्ज्वला बाय. उज्ज्वला मॅडम ताच्या फाटल्यान रावली. शी इज रियली हे म्हणपाक कितें म्हणपाक म्हाका खबर ना. खरें झांसी की राणी म्हणटा ती बाय. तिने गोवाक सोडूं ना. ती रावली आनी गोवाक ती आदार दीत गेली. सगळे येताली आमी आनी ताका सांगताले ताका फाटी घेवपाक लाय फाटी घेवपाक लाय. तिने सांगलें म्हजो घोव न्ही ह्या भुतांनी नाका. म्हजो घोव गोंया लागून मेल्यार चलता. आय एम रेडी टू सॅक्रिफायस. म्हाजो धाकलो भुरगो 13 वर्साचो. बट आमी फाटी सरपाना. सो अशें न्ही की ती भिवून फाटी सरल्या म्हणून. ही फाटी सरल्या कित्याक तांकां आमी कन्विन्स केला सगळ्यांनी की तुमी समज अशी बसली रस्त्यार हांगा तर तुमचे कोणाक पडून वचूं ना. सरकाराक जाय पडून वचूं ना. तुमचे मिनिस्टरांक पडून वचूं ना. तुमी अशी बसले जाल्यार फॉरगेट हिंदूज. आमी गोंयकार वी बिलीव इन ऑल द रिलिजन्स. वी सेलिब्रेट ऑल. म्हाका आयज सांगपाचें म्हणल्यार फाल्यां कितले हिंदुचांगेर वचपा आसा दिवाळीक. सो इतली उमेद आसता ती उमेदच ना. सो म्हाका न्ही अशें दिसलें की ही रस्त्यार बसतली फाल्यां आनी हांव कितें वतलें. तो संजय बर्डे एक्टिविस्टान काल फोन केलो म्हाका. मॅडम तूं चवथे येवना दिवाळीक पूण यो. हांव म्हणलें खंयच्या मनान येतले रे थंय तो बसतलो मरे. ही दिवाळी कसली. हांव इतलें सांगता चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत PCP चड करून सांगता विश्वजीत एक्स वायस चेअरपर्सन गिरीश पिल्लय मागीर तो नारायण प्रेस द्या तो तांकां सांगता तुमची दिवाळी बरी वतली सारकी टॉप क्लास वतली. कित्याक तुमकां पोटलो मेळना. पूण ते लाडू आसता पळय दिवाळीचे ते खातले पळय तुमी ते